अर्थ आहा जाणट्यांची. जाणटे म्हणजे बेश्टे जाणटे न्हू, ते आजारी असतात, दे आर सीक पीपल समटायम्स, आनी सम ऑफ देम आर व्हेरी व्हेरी सीक. म्हणजे आनी थोडे सारके जाले उपरांत घरचे लोक व्हरनात तांकां. आतां आमचें व्हडलें प्रॉब्लम जाला, मेंटल हेल्थ आहा पळय आहा तें प्रॉब्लम जाला. IPHB लोकांक भरती करता, सारकें करता आनी घरा धाडूंक सोदता. तांकांय लोक कोण व्हरना, घरचे व्हरना. म्हणटकच तांकां काडले आनी आमचे चिमेल असेंब्लीन 25 लोकांक घातल्या. आतां आमकां तें कठीण जाता तांकां सांबाळपाक. ते दुसरे भाशेचे लोक आमचे कडेन स्पेशल कॅर दिवपाक तांकां घडना. म्हणजे मेंटल हेल्थ इज अ डिफरंट इशू ऑल टुगेदर. म्हणटकच आमकां तें करपाक आमकां ते भशेन वेवस्था जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, मॅन पावर जावं, स्पेशलायज तो. आनी ते मातशे आमचे बाकीचे इनमेट्स आहा पळय तेंचे कडेन मातशे प्रॉब्लम करतात. म्हणजे 70 जाण धाडूंक सोदता आमचे कडेन, पूण तेंचे कडेन इलाज ना. जेन्ना घरचे लोक व्हरना तांकां खंय तरी घालपाक जाय न्हू. ते हॉस्पिटल तेंचेरूय प्रेशर आहा IPHBचेर. तेंचे कडेन नवे लोक भितर सरूंक सोदता, म्हणजे पोन्ने काडपाक जाय भायर. म्हणटा तांकां डायरेक्टर खूब प्रयत्न करता. आमचो गोलवयकार आनी ते CSR बाब भयंकर प्रयत्न करता, अवेरनसूय तयार करता कित्याक हे लोक आमचे कडेन पावतात खंय ते, आनी ते कमी कशें करप पळय तें. सो दॅट इज अ बीग चॅलेंज बिफोर सोसायटी. भुरग्यां जाणट्यांक सांबाळपा विशीं जागृतीक म्हूण शेनवारा 10 फेब्रुवाराक कुंकळे म्युनिसिपल हॉलांत स्नेह भाव संस्कार कार्यावळ दवरल्या. खंयचे तरी आमच्या नव्या भुरग्यांक बरी संस्कृती, आपल्या आवय बापायक सांबाळपाची संस्कृताय शिकोवपाक जाय म्हणून, जाणीव करून दिवपाक जाय म्हणून येता ते 10 तारखेक कुंकळच्या म्युनिसिपल हॉलांत एक कार्यक्रम दवरलेलो आसा, जेचें नांव जावन आसा स्नेह भाव संस्कार. 2 शब्द हांगा जॉयंट मारलेले आसा, स्नेह भाव एक आनी संस्कार. जेन्ना हो स्नेह भाव म्हणजे हे जाणट्यांक तो जाय, आनी हे स्नेह भाव म्हणजे आपुलकी, स्नेह, माया, हे संस्कार जे आहा ते आजच्या जनरेशनाचेर जावपाक जाय. म्हणून संस्कार कोणाचेर ह्या भुरग्यांचेर, म्हणून हे 2 टर्मिनॉलॉजी एकी कडेन हाडल्या आनी ताका नांव दिलां स्नेह भाव संस्कार. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.